मिसाच्या सुरवातेक आमी गीत गावया अंक A36. बापा आमचो तूं मोगोताय, आमचे मोदें जेजू दाताय, हो मोगोतून बिनवास्ताकूंक आपलें जिवीत तुका भेटो. तुजें कुटुंब एकठांय जाता, बाबा तुवें स्वास मोगोत जाता. तुझे कुटुंब एकठांय जाता, बाबा तुवें स्वास मोगोत जाता. आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावें. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. भयणीनो आनी भावनो, तुमकां माये मोगाचो योगकार दिता. आयज आमी 32वो आयतार समरोमता. आयज आमी पळयतले कशे भाशेन आमी सदांच जागृत रावंक जाय. आमकां भावार्थ आसा, पूण भावार्थाच्यो कोन्योय आमी करूंक जाय. म्हणजे दुसऱ्यांक मोयपास दाखोवंक जाय, दुसऱ्यांचे बरे भशेन आयकून घेवंक जाय, दुसऱ्यांचे सगळें आमी मातशी शिथिदांत रावंक जाय. सट करून आमी वायट करूंक फावना, ती वायट करतात म्हणून. पूण अशें जाता तर अशें सगळें आमच्या मनांत हाडया आनी देवाचें बोगसणें मागया. पूण देवान आमकां कितलें बरें केलेलें आसा ताकाय आमी देवाक दिनवास या. तुमची खाजगी मागणी देसां आसात ती मनांत दवरात. आनी आतां पयले सुवातेर देवाचें बोगसणें आमी सगळीं जाणां मागया. हात जोडया, दोळे धांपया आनी काळजांत थाण म्हणया. हांव पातकी सोरपो दितात देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बगेवन सुदांसाक वार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. तकल्यो बागोवन वा आशिर्वाद घेवया. सोर दितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. Sonia
शांती त्याच्या इष्टांचा सरी सर्वेस्परा देवा सोडीच्या राया सर्वोद्वेगा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोरवर बोवाक आसा आम्ही तुका वागता आम्ही तुका नमस्कार करता महिमा देवा उंचोली महिमा देवा उंचोली महिमा देवा उंचोली महिमा देवा उंचोली सोनिया जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुत्रा सौम्या देवा देवाचे शेल्ये तू संसाराचे पाकाट्याय आमची काकलूत कर तू बापाच्या उजव्या पोसलाय आमचे मागणे ऐकून घे महिमा देवा उंचोली महिमा देवा उंचोली महिमा देवा उंचोली महिमा देवा उंचोली कित्याक पवित्रज्ञा सांगती देवाचे मोहिमेन जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन मागुया सोरपोद्वेदार देवा आमच्या कोणवळ्या बापा आमच्या वेली सगळीं विघ्नां पयस कर अशें ओतम्यांक आनी कुडीक कसलीच आडकोळ नासतना खुशाल मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां करपा दी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमी आतां देवाचें उतर चित दिवन जाणवायेच्या पुस्तकावेले वाचप जाणवाय पोरजोलीत तिजो पोरजोळ उणो जायना तिजो मोग करता ती तिका रोखडीच सोदतात आनी सोदतल्यांक ती मेळटा आपणाक आशेतल्यांक आपणाची ओळख दिवंक ती आपुणूच फुडें सरता भोव सकाळीं तावन तिका सोदतल्यांक कसलीच आडकोळ सांपडची ना ती तुज्या दाराशी बसलेली तुका मेळटली तिजे चीत दवरून संपूर्ण जाणवाय तिच्या पासत जागरण करून रावता तो रोखडोच हुस्क्या मेकलो जातलो आपणाक मानवतात तसल्यांक सोदूंक ती आपुणूच सगल्यांक भोंवता आनी ताजे वाटेरूच मोयपासान तांकां दिश्टी पडटा आनी तांच्या सगल्या चिंतनांनी ती तांकां भेटता देवाचें उतोरें देवाचे व्हड उपकार ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी देवा म्हजो आत्मो तुका ताणेला म्हणया देवा म्हजो आत्मो तुका ताणेला सुकी भूंय उदका रावता तेच पोरी म्हजो आत्मो ताणेला तुका देवा म्हजी कूड तुक ओकरेता पवित्र जाग्यार तुज्या मोगाच्या देवा म्हज्या दी म्हाका तुजें
दर्शन कालीज म्हजें आशेता. जबाब देवा म्हज्या देवा म्हजो आत्मो तुका ताणेला. तुज पदवी आनी मोहिमा रावता हांव पळोवंक बगूंक. तुजो मोग जिवा परोस हांव लेखता म्हज्या देवा. म्हजें ओंठ तुजी तोखणाय करतलें निरंतरी. दिसान दीस तुक दिनवासता हात जोडून तुज्या नांवाक. जबाब देवा म्हज्या देवा म्हजो आत्मो तुका ताणेला. पोटभर जेवले परी म्हजो आत्मो दादोशी. म्हजें ओंठ मुरगडटलें तुजें किर्तन गायतलें. आड पडोन जाल्यार बागेत तुज उगडास करीत आसा. सगली रात म्हजें कालीज तुजेरूच दवरलां दिसता. जबाब देवा म्हज्या देवा म्हजो आत्मो तुका ताणेला. तूं जालोय सर्वेस्परा म्हजो एकलोच आस्कारी. तुज्या पाटक्याच्या सावलेन कुशालकायेन मुरगडटा. हो पळय म्हजो आत्मो तुकाच तो चिटकून रावता. उजवो हात तुजो उबार तूंच म्हाका दोयेन सांबाळ. जबाब देवा म्हज्या देवा म्हजो आत्मो तुका ताणेला. भागिवंत पावलून थेसालोनिकारांक बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, बोरवांचो नासलोल्या येरा मनशां परी तुमी खोंती बरीत जायना जावंक. मरणाची न्हीद न्हिदल्यान तांचे विशीं सोद तें तुमी जाणो जाल्ली म्हाका जाय. जेजू मेलो आनी पुनर्जीवन जालो म्हूण आमी तर सोत मानता. तेच परी जेजूचेर भावार्थ दवरून मेल्यान तांकां देव ताचे बरोबर परतून हाडटलो. सोमयाचे शिकवणेंतलें आमी तुमकां सांगचें आसा तें हें. सोमी येता तेन्ना आमी जिवी उरतल्या थीं मेल्यांत तांचे आदीं वेचिनाव. तर हुकूम परगडटल्या महादेवदूताचो ताळो घासतलो आनी देवाचो कर्णो वाजतलो तेन्ना सोमी आपूण खाशा स्वर्गावेलो देंवतलो आनी क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरून मेल्यांत तीं पयलीं पुनर्जीवन जातलीं. त्या उपरांत आमकां तेन्ना पर्यंत जिवी उरतल्यांक क्रिस्ताक अंतरोळार मेळचे खातीर तांचे बरोबर कुपांचेर उखलून व्हरतले. म्हणटच आमी सदां काल सोमया बरोबर आसतल्यो. देखून हीं उतरां मनान धरून एकामेकाक बुजवण दियात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक उबी रावया. जागृत रावात, तयार रावात. तुमचो सोमी केन्ना येतलो तो तुमी नोकळोत. तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक इवपार सांगली. आपल्यो दिवल्यो घेवन न्हवऱ्याक येवकार दिवंक भायर सरलेल्या 10 आंकवारी भाशेन सर्गींचें राज.
तांतल्यो 5 पिसाट आनी 5 शाण्यो आसल्यो. 5 पिसाट आंकवारींनी दिवल्यो घेतल्यो खऱ्यो, पूण आपणा बरोबर तेल घेतलें. शाण्यांनी दिवल्या बरोबर आपल्या आयदोणांनी तेलूय व्हेलें. न्हवऱ्याक उशीर जालो आनी त्यो सगळ्यो जेमूंक लागल्यो आनी न्हिदल्यो. पूण मोदयानीर बोबाळ आयकूंक आयलो. पळयात, न्हवरो पावत येता, ताका स्वागत दिवंक भायर सरात. तेन्ना त्यो सगळ्यो आंकवारी उठल्यो आनी आपल्यो आपल्यो दिवल्यो तयार करूंक लागल्यो. पिसाटांनी शाण्यांक म्हणलें, तुमचें इल्लें तेल आमकां दियात, आमच्यो दिवल्यो पावलवतात. पूण शाण्यांनी अशी जाप दिली, एका वेळार तुमकां आनी आमकां पाव अशें तेल ना जायत. विकतोल्यांगेर वचून तुमी तेल घेतल्यार बरें. त्यो तेल विकतें घेवंक येता म्हणसर न्हवरो पावलो. तयार आसलेल्यो त्यो ताचे बरोबर लग्नाच्या वस्त्यांत भितर गेल्यो आनी दार बंद जालें. उरलेल्यो आंकवारी उपरांत पावल्यो आनी म्हणूंक लागल्यो, सायबा, सायबा, आमकां दार उगड. पूण ताणें जाप दिली, हांव तुमकां खरेपणी सांगतां, हांव तुमकां वळखना. म्हणटच जागृत रावात, कित्याक दीस न्हय म्हूण घोडी तुमी नकळोत. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्त. भयणीनो भावनो, जेजून आमकां आयज कितें सांगलां? जागृत रावात. दीस न्हय म्हूण घोडी आमी नकळो. केन्ना आमचो वेळ येतलो आमकां परतून स्वर्गार वचूंक, तो आपयतलो आमकां. तेन्ना आमची तयारी जावंक जाय. पूण कशे भाशेन जावंक जाय ते हे वेपारीन आमकां सांगलां. दिवल्यो घेवंक जाय खऱ्यो, पूण तातूंत तेल आसूंक जाय. दिवल्यो आनी तेल म्हणचें कितें? दिवल्यो म्हणचे आमचो भावार्थ. तेल म्हणचे भावार्थाच्यो कोरण्यो, मोगाच्यो कोरण्यो. आमी खूब फावटी भावार्थ जियेता खरो, पूण भावार्थाच्यो कोरण्यो आमचे मदें ना. हें भोव कठीण जाता. पूण आमी थोडीं जाणां खूब बरें कोत्ता, पूण ताचें फळूय मागीर सोदता. ना, फळ सोदूंक फावना. फळ हांगसर न्हय, फळ मागीर. हांगसर कसलें फळ आमकां मेळोंक जाय की हांवें ही कोरणी बरे भाशेन केल्या म्हणून. कशे भाशेन करूंक जाय? जाणवायेन. पयलें वाचप सांगता आमकां जाणवायेन करूंक जाय म्हणून. जाणवायेन म्हणचें कितें? देवा बरोबर तें करूंक जाय. देवा बरोबर कशें कोत्तेलें आमी? तो आमकां एकवटन आसा बावतिस्मा वरवीं, पूण ह्या कृपेन आमी सगळोच आमचें जिवीत सारूंक जाय. ताका लागून आमी जागृत रावंक जाय. सगळो गोत कशी रावतल्या? जेजून आमकां सांगलां न्हय, प्रत्येक वेळार तो आमचे सवेन रिगून रावता, आमी ताचे सवेन रिगून रावया. हें सोंपें. सुस्कारांत हें घडटा. हाचे परस आनी दुसरो मार्ग तितलो उपयोगी ना. पूण हो एकदम सोंपो. सुस्कार घेता तेन्ना पांयाची बोट आसा थिंचोतान तकले मेरेन सुस्कारान आमी बरोवन येता, पूण जेजून आमी बरोवन येता. कित्याक जिवीत आमकां ते भशेन मेळटा. सुस्कार भायर सोडटना सगळें भितर हातलें भायर सोडया. हे भाशेन आमी जागृतायेन आमचें जिवीत सारतल्या. वेळ, घोडी आनी प्रत्येक सुस्कार आमी जेजू बरोबर सादतल्या. आनी हे परी सोंपेपणी सगळें जें आमकां पावलुनूय सांगलां तें पर्यंत आमचें जातलें. कित्याक म्हणून आमी भियोंक जाय? कित्याक म्हणून आमी इतली वायट चिंतूंक जाय? जीं कोण मोत्तात तीं आमी जाणो
जेजू भाशेन ती जेजूक एकवटान आसा म्हणून ती पुनर्जीवन जातली, ताचे बरोबर आसतली, दास्ती काडपाची गरज ना. पूण आमच्यो त्यो दिवळ्यो आमी तातूंत तेल घेवन ते पेटोवंक ना, म्हणजे कोरण्यो आमचे मदें त्यो दिसोंक ना, जाल्यार आमी त्या वक्तार मागीर भियेंतले. आमकां आपयतलो देव आनी आमची तयारी आसची ना. फकत बावडत आसा पूण कोरण्यो बिलकूल ना. ताका लागून कोरण्यो म्हत्वाच्यो. फळां बावडताची आमच्या उतरांनी कोन्यांनी चालींतल्यान दिसती पडोंक जाय. कोणाक दिसती पडोंक जाय? देवाक. आनी देव कितें करतलो तो जाणो. आमी कशे भशेन ताका एकवटोन केलां जाल्यार आमकां तर एकवटोन करीत जाल्यार आमी केन्नाच धादोशी जावचे ना, कित्याक कोणूच आमकां बरे भशेन लेखचो ना. पूण देवा बरोबर केलें की ना, मागीर ती लेखतात की लेखोना तें आमकां पडोंक ना. आमकां खुशालकाय भोगतली की देवा सोबे आमी बरें केलेलें आसा म्हणून. ही ती जाणवाय आमकां देव दिता. आनी जीं कोण प्रत्येक सुस्कारान जेजूक एकवटोन रावतात तांकां तें रोखडें मेवता. कित्याक सोंपेपणी आमचें जिवीत सारूंक जातलें. कित्याक ह्या काळार इतलें वायट ओद्रूश पसरलेलें आसा की सगळ्यांकूच भिरांत आसा. आमी कांयच नकळो कितें जाता पळय तें. हो काळ वेळ घडी अशी जालेली आसा. पूण हेच घडयेंत प्रत्येक सुस्कारान जेजून बरोवन आयलीं तर आमकां कसलीच मागीर पर्वा ना, भिरांत ना. आमी ताचे बरोबर पुनर्जीवन जातलें. सगळीं जाणां आमचे हात अशें उंटीन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत जेजून आमी बरोवन येता, ताका आमी हाजीर जावया. कुडींत, मनांत, ओतम्यांत सगळीं आमचीं चिंतनां, भावना, आठवणी, सगळे अणभव जेजून बरोवन आयलेले आसात. सगळे ते सुस्कार भायर सोडटना जेजूच्या नांवान भायर काडया. भितरल्या भितर जेजू 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 सुस्कार काबार जायसर म्हणीत रावया. आनी हे परी सगळें भितर आहा तितलें भायर सोदतलें. जाणो की नकळो तें भावार्थान आमी ताचें दवरलें की ना, तातूंतलो आमकां सगळो उपयोग फायदो मेळटलोच. तर हे भाशेन केल्या उपरांत भावार्थांत आमी जियेता म्हणटोच ही उचारणी करून आमचें जिवीत उदीकान उदीक देवा बरोबर खोलावया. सोत मानता देवाक, सोरपोदेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक, आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभावलो, आंकवार मारयेंतान जल्मलो, पोंस पिलाताक खाल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोरपोदेदारात देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तावन जिवे आनी मेलेल्यांची मुनसुबी करून घेतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें मोक्षणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. जेजू आमचो सोमी म्हणटा, दीस न्हय म्हूण घडी तुमी नकळोत. देखून आमी जागृतायेन भरलेलीं जावंक देवा बापाचो आदार मागुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी सोमेस्तांचें बरें चिंतून सगल्यांच्या जिविताच्यो दिश्ट्यो पेटयलेल्यो सांबाळूंक व्हरोंक तांकां बापाचो आदार मागुया. मोगल बाबा आमचे मागणेयाय, आमचे मागणेयाय बाबा. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी वेळाचो दूर उपेग करिनासतना सर्गीचें राज आसा हें मनान धरून पोरजे पासत आपणाक फावो केल्लो वेळाचो बरो उपेग करूंक तांकां बापाचो आलाशिरो मागुया. मोगल बाबा आमचे मागणेयाय,
आमचे मागणे ऐक बाबा. आमी हांगा एकठांय जाल्यांत ती आमचें सगलें पिश्यापण पयसावून राजाच्या सर्गीच्या राजाच्या पासत व्हड शाणेपण जागृतायेन सांबाळूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. मोगल बाबा आमचे मागणे ऐक. आमचे मागणे ऐक बाबा. आयज वेदी सेवकां खातीर मागतना तांणी सदांच चोतरायेन वेदीची सेवा करूंक आनी जेजूक आपल्या साद्या स्वभावांतल्यान गोवाय दिवंक जिवंक आनी तांचे वरवीं आमकां देव आपोवणें फावो जावंक खेरीत तांच्या बापाची मजत मागुया. मोगल बाबा आमचे मागणे ऐक. आमचे मागणे ऐक बाबा. आमची खाजगी मागणी आमी देवा मुखार मांडया. मोगल बाबा आमचे मागणे ऐक. आमचे मागणे ऐक बाबा. मोगाळ बापा, तुज्या पुतान आमकां सर्गीची दारां उगडून दिल्या, तर आमच्यो पेटलेल्यो दिवट्यो घेवन ताचे बरोबर भितर सरूंक आमची खालतीकाळ मागणी मानून घे आनी आमकां जागृतायेन बोर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सोरपोदेदार आनी काकलूत सारा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रोमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कोश्टोतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता, ती कोनवाळेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस पिराळ नियंत्रणा खाल येवंक ही पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागोवंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. दाना तोयरे वेल्यार आमी गीत गावया अंक C3. आमची सगळी गुपिचितना, आमची सगळी गोटी दुखा, आमचे आवडे, आमची काळजा, हे तुकाच पेटयता दोऱ्या. तुजे पेटी बरी सगळे जावंक आमी हुंड्याचे Proszę całą soriacie będę, więc pogody tam cię aby. Tu cię będzie boli sobie, załogami umiacie górki. Proszę całą soriacie będę, więc pogody tam cię. म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपुदिदाद देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात.
मोगाळ बापा, ह्या बलिदानांत तुज्या पुताच्या कोश्ट मरणाचो समारोप आमी चलयता. ही आमची बेठवणी प्रसन्न जावन मानून घे आनी आमच्या दिसपोट्या जिवितांत जेजूच्या कोश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां करपा दी. ह्या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया, ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पोदेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व कालीन सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सोबे आमी जियेता, भोंवता आनी आसां. आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयच तुजो मोग आमी भोगता, बोगोर सासणाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय. ताचे पुनर्जिवणपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून सासणांक आमकां मेळटलो तो पास्कांचो गूट भोगूंक आमी बोरवाशान रावता. त्या पासत आतां देवदूतां बरोबर तुज्या अजापाचे पदवेची दिनवासची काळजान आमी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी साशणीक करोराचें हें रोगोत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें. देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापान सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर.
आमा सोमेस्तांची दोय कोर म्हूण आमी मागता अंकवार मारये देवाची माय सांगाती तिचे पोती बगेवन झुजे बगेवन दौरून दूत आनी सर्व कालीन तुका मानवले आनी ते सगल्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमेन. जागृतायेन आनी शिंतीत लावन जेजूचें मागणें आमचे सोबे म्हणलें जाता कित्याक तो आमचे सोबेन जियेता सगली आमची मागणी जांचे पासून आमी मागता तांकां सगळ्यांक आमच्या काळजांत धरून म्हणया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता तूं आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दौरून दुदांक वळ्ळें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या पावाडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासणांक आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचेय सोबे आसूं जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेजूक आमच्या आत्म्यांत घेवंक हे मागण्यांत आमी काळजांत थावन म्हणुया. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या काळजांत घेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव मोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले पुरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोट सुरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन.
ख्रिस्त प्रसादा वेल्यार आमी गीत गावया अंक D12. खुशाल मनान कालचा मुक्ती करुया भोजन करुया जेवण. खुशाल मनान कालचा मुक्ती करुया भोजन करुया जेवण. ये तुमची जेजू आमची मोदेव साज आमकां उदोची वेळ. Bolidan dinasıyıcı Otmian cevon gorda içe İkotuce amci orpon Baba bawoy amci bosu Kushal mona kalza mukti Korea bosan Korea cevon Kushal mona kalza mukti Korea bosan Korea cevon. मागुया. कोणवळ्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां दादुशीं केलें देखून आमी तुका दिन वाचतां. ह्या जेवणा वरवीं आमकां फावो जालां तें सुर्गीचें बोळ खऱ्या मोनान केल्ल्या साकरेन आमचे भितर तोगच्याक तुजो मोगाचो आत्मा आमच्या काळजांनी घाल. उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जागृतायेन आमी जियोया. भावार्थ आसा आमकां, पूण जेजूके कोटोन भावार्थाची बऱ्यो कोरण्यो हे भाशेन तें तेल कोरण्याचें आमचे मदें उदीक आनी उदीक वाडोनी. आमी न्हय, जेजूक आमी आमचें सगळें आसा ताका तें बरें करूंक दिवया आनी हे परी आमकां सुर्गेचें राज फावो जातलेंच. सर्वेस्पोर तुमचें सगळें आसूं तुमचेंय सोबें आसूं. आनी सोर उदिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्योन फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी सो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूळ लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतां आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्योन फ्रांसीस शेवेरा कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन. आनी सोर पुदेता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत गावया अंक F12. देवा मोदिरांतली आतां कुशाल कोळसान देवा शांतीक भायर सोडून घरा वेता. हालेलुया 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 हालेलुया. एकठांय जेन्नामी वांटून घेतला उलो सोरो एकाच जाल्यान आमच्या